हॅलो एन येवकार मुगे सगल्या भावा भयणांक हांव आनी मुगे फामील 3 दिसाच्या बारकेल्या स्टेकेशनाक वायल्डनस्टाक गेल्लीं आनी हे व्लॉग हांव दाखयता तुमकां आमी कित कित कोलतें आनी कित कित कोलनात तें नशीब मातशें आमगे फुटकें कित्याक थिंग पावतना जेसो पावस पडो तो पावस मागीर थांबोकू ना सो बरें करून ब्लॉग चोया आनी सबस्क्रायब म्हणटा तें करूया कित्याक बेगीन 10,000 सबस्क्रायबर जायन दिते चेपलो चेपलो शी बाबा म्हाका खंय माल तुम सारको जी या एम कांय पडपा ना तू कडा चलोवपा गो तू कड गो पाय पावपा ना काय मागीर ती काय न्ही या म्हळ्यार मुगे मामा व्हरया गो ना म्हाका मामा जायी हांव काजा जाल मुटरी देखून मामा वतलो मामा मोद न्ही दे बायले सायडीन न्ही दे ओय आनी कितें तरी आमी दुसरे सायडीन तूं न्ही तशें वोन येतो पयलीं कोण देन चोड तुका काजार जाता टॅक्स सांगता न्ही आतां आमी चोडटा आमच्या चोरला घाटार सगल्यांनी आपल्याची सीट बेल्ट हांवें करून बांदची धरची घाल गो बाय हा ते बरें बरें वेरी युनीक वेदर वाव अशें करून सदां मनाली शिमला येयला म्हण मगे भयणी नोकार काडून गाडी हांव तेका चोवपा या हांव वकील गो तूं दाखयचे आकार म्हणा दाशको गाडी हा बरोबर आसा तूं वचून गेल्या ग्रीन कलराची ग्रीन ओकिला पिंक ओकिला माचा पिलालें कितें तें ट्रेन आहा खंय वचपा ही ट्रेन येता खरें येता ट्रेन येता ट्रेन इज द कमिंग मॅन चल चल अरे हो रे हिंगा सोदरी हा एक गेली म्हाका सत्र्यांक घे रे चाल मुगो सगळे हाड मुगो सत्र्यांक घे रे कॅमेरा विसतलो आं चल या मामाच बरं म्हणलं गोटी प्लॅन जाता उये साम बरें सेट कितें जालें गे आम दिता आनी कोण धरून पावपा येयली अशी पावली पावली साडे 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 आ थिंग सांग कितू पयसो एक बगले को हा मामा तेमगे हा तो पैसा मातशे आ मामा पयसो नाक रे मागे हे सॉंग ना मेकर अंडरस्टँड बरें चलपा पडटा मुखार चलून चलून जा जाली आनी निसर बी आहा सकल सकल मातशें स्लिपरी आहा वाट आमगे थिंगसान बरी 100 मिटर या 200 मिटर चलोवं चलपाका अजून पावना अशें खंय काय घे गो मागे वच गो घे ए चॅनली पहिले हे पियो नो सायड ओ हां बरें लागो टेशन बरं गो ड्रिंक गो कशें तू बरें हा सारकें सांग तू गुड अच्छा सगळें खंय हिंगा बरयलो आहा कितें कितें हाच्या हातांत रुटीन सांगतलो सांग आमचे 7 ते 9 वॉटरफॉल ट्रॅक 8:30 ते 10 ब्रेकफास्ट चेकआउट करपाचें चेक इन चेकआउट मागीर 1 ते 3 आमचो लंच ब्रेक बेगीन सांग पटा बघता मागीर 3 to 4:30 मेंडियार्ड 4:30 to 5:30 टी टायम 5:30 to 6:30 हायस्ट ट्रॅक पॉयंट 8 to 8:30 लेंथ डाऊन ओ म्हाका करपा जाय तो तीन कोता तुवें चोवपाचो म्हाका काय करपा जाय सांगलो तुका ना म्हाका काय करपा जाय मागीर 8:30 to 10:30 आमचो डिनर टायम ओके मागीर 9:30 to 10 नायट ट्रीप करूया स्टार्ट करूया जेवण हे सलाद लोणचें पिकल वेरी गुड चटणी दही दही फेवरेट हॉट वॉटर आहा मागीर भाकरी आहा सुर्या जायत भाशेचे रायस आहाय भाजी भाजी 2 भाशे भाजी मशरूम कसरी मसाला
आणि पापड हा यम फिश फिंग किती चिकन ना रे चिकन ना रे सोलकढी झाली ग्रीन ग्रॅम स्वीट हिंग मटन मसाला तिसरे मसाला आणि मासा करी म्हणजे फिश करी ओरे माय गॉड मोर चिकन मॅन मटन जाता आम्हाला चिकन आता आमची कित्याक कितें घेवपा तें मातशें आमी रुमा रावली आमगेल्या मातशें कित्याक चड पावस येयलो म्हण तेका लागून रावली आनी मागीर आमी एक वरो आमगेलो एक व्हिडिओ आहलोलो की तो आमी शूट केलो पयलो आनी आतां आमी येयले रेस्टॉरंटा कडेन कितें ती मेहंदी कितें घाताय चोया न्हू मेहंदी घाताय कितें घाताय तें मेहंदी काबार कितें घेवन गेली हा मेहंदी हा मेहंदी घाताय मरे खऱ्यांची पळया ग्रिमा स्टार्ट जालें मेहंदी घालपाक मागे दाखय रे तूं डिजायन सांगितलो दे आर पुटिंग दे आर डिझाइन कोणाचें नांव बरोवपा तें विचारना तेंका काजराको बरयताय काय म्हणटा नांव आनी मागीर सोदताय आतां बरयता नांव मैं भी लगा सकता हूँ हाँ नहीं चलेगा चलेगा हमें मरे आमी येयली पयलीं च्या पिवपा हें कितें ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन 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 जाली रो आम पयली च्या पिवपा रेडी जाली आमगे कोण येयलें नाय मनशां तिथे सायडीन हांव सांगू भाय जाता बिस्कीट आणि कचोरी आहा पकोडे पकोडे काय किती पकोडे गो बिस्कुट नको ई बाकरवडी बिस्किट नो इट्स बाकरवडी समथिंग इज आस्किंग भाई ये बाकरवडी टोस्ट शे बाबा रोजें घात म्हाका बिस्किट टोस्ट आणि ले सकते हम ओके थँक यू नाइस सारे आहे तेमकां पार्शियलिटी हें करिना फॉर्मेलिटी पार्शियलिटी आनी फॉर्मेलिटी म्हणटा तें साखर घाल दोन म्हणून साखर घालता बरी आहा वेरी गुड कितें जालें गो शुद्धोनी आदर आतां चाय कशें हांव हिंदी काणकाण सी ओके म्हाका वास येता आतां उठा येतो काय यो हॅलो नाव वी आर गोईंग फॉर ट्रॅकिंग आणि हायेस्ट पॉयंट ट्रॅकिंग हें आहा हे कॅमेरा घेतो हां हायेस्ट पॉयंट ट्रॅकिंग आहा आनी मुगे रेन कवरा भितर मुगे फोन घायला सो दॅट भिजपा विसनाक म्हूण तुमकडे आवाज मातशें कितें जायन येता आसतलो बट इट्स फायन चल या आतां आमी तिगायन वयताय हें रे आमी तिगायन येताय कित्याक तेमकां बरें दिसना खंय येवपा मातशें उंच आहा न्हू तें तेका लागून सो येस वी आर रेडी कितें वचपा गो सो त्या पॉयंटाचेर हें वचोन आमी येवपाचें कित्याक कांय दिसती पडपाना थिंगसान सो कितू फॉग आनी सगळें आहा तेका लागून अशी या चिंततली पावस आहा सो जाल्यार पळय ओके सकाळ प्रेमा ट्रॅकाक वचपाक सगळी भायर हात रस्तो ओके सो उदो येता सकयल आख्खेंच मोच म्हणून गेल्या बरें उठा तुझें बरें ग्रीनरी आहा खंय तरी पावलें म्हाका सुद्दां हिंग पावस ना जाल्यार बरें दिसता न्ही चोवपाक पावसा लागून तें दिसती कोणा सद्या हांव पावली म्हळ्यार काय दिसती कांय कोणा हो व्यूच हिंग चार कितें वॉटरफॉल आहाय खंय हिंगसान बीच दिसती पडटा हिंगसान मार्केट दिसती पडटा सांग Maharashtra, Goa and Karnataka, 770 meters above the sea level this site. The property in Maharashtra. This is माझ्या वडिला Central Tiger Reserve Forest in Goa. West side Karnataka, Bhimgad Sanctuary. So right now there is this point. 770 meters. नहीं सोना भैया
एक लीच लागली खंय. अरे वा हे मरे तरी बी लीच अविस ओके हाँ निकला बरी कोण सकाळ जाता सगळी तेणें सांगितलं सायडीन चोयना खंय कित्याक मागीर भिरांत बी दिसत म्हण तुमचे सायडीन हांव चोयना ओ माय गॉड सायडीन व्यू बरो आहा मरे सायडीचो ओपन सकाळ सावन रस मातशें पातळ आहा म्हणजे बारीक आहा रस्तो मातशें डेंजरस असो सकाळ वचपाचें हे पोतून आमी भियोवपा पावला आमगे ओ माय गॉड चोय तो भाव काम सोरोप दाखयत आतां सोरोपचो पया चोवपा बरो सुद्दां म्हळ्यार मातशें टचू केल्यार हांव वतलो सो नो टचिंग हय तेंच रावन दी थिंगाय पीट वायपर खंय तो म्हाका सुद्दां येदो असो तो असो वायपर न्हू तो बट शुअर डान्स आहा म्हण चोवपा येयली डान्स चोवपा येयली अशी आतां कितें तुका डान्स स्टार्ट जालो ना गेलो 15 मिनट जाल्यो गरमा गरम सूप आहा खंय सूप पिल्यार बरें सो तोंडाय वयतली Programs and competitions in nearby villages of Goa and Maharashtra. So in this dancers are holding class time on the head without any support and doing different types of formation. With that they will show different of the deities and this musician team is helping them to play the musical instrument called Ghumar, Samay and the harmonium. So these are the Goan instruments and they are singing Goan cultural song in Konkani language. So that's how we enjoy. Thank you. ओके व्हेरी गुड स्टार्ट मायशान नॉट दोरेशें सकाळ घेवन येयल्या बरो नमस्ते नाही करू नमस्ते ताड़ी मार व्हेरी गुड म्हाका एक घालू तुया एक घाल आतां एक घालू हय व्हेरी गुड घाल ओके थँक्यू आज सॅलड नाका हय पुरो आसा मागीर घया कितें सारकें मातसो हाड अशी चिकन घाल बरें पीस घाल बरें पीस घाल कोड घेणार आणि घालचे चिकन पीस घाल कोड घेणार जास्त पीस कोड घेणार कोड काढ हां ओके घाल गेलो ना नाईट ओके वी आर ऑल सेट फॉर अ बायोल्युमिनेसेन्स प्रोसेस ओके किती होते
आवय मुगे शिवजा आनी कोण माऊली आनी कोण गायदोड असो ना हा हांवें कसो माल बो हाडू म्हजी माय घेतो म्हाका भिरांत जाता तें माऊलीचो आनी कॉक्रोच येलो तेशी उडो गेलो तेशी तेका बाय कितें लुमिनसूल बायोल्युमिनस फंगस बायोलुमिनस फंगस बायो खंय कितें बायोल्युमिनस आल्गे अशी हातून मेळटा समुद्रान मेळटा समुद्रांत ते मागीर इगलो जाता न्हू ओके 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 बाउंड्री हा ते सायडीन महाराष्ट्र आनी गोंयान पडटा आतां गोंयां आहाय हय टायगर रिजर्व फॉरेस्ट मादय वायल्ड लायफ सँच्युरी हां ते तेजे फॉरेस्ट हां तशें आतां लेपर्ड दिसती पडो मागीर कितें करपाचें काय करप ना वयता देर मातशें डेंजर बेर येता एटॅक मारपा देर हां पूण दिसती बरें आसा लेपर्डा बीन ते हडकी आसता ते पळय जेवता ना आमी पळय हम्म. बंद कर गेट बंद कर काढो झाला देर आतां पळय हांगा पळय जेवता पळय स्टीक आसा पळय हां मागीर राव पेटलो जातलो पळय हय व्हिडियोचेर तें कॅप्चर जावपाना दिसता म्हाका जातले चड ना ग्लो जावचें. जाता तेका टायमर लावन फोटो काडूंक जाय ते शटराचें हें करपाक जाय म्हाका न्हू हें घाल व्हरपाचें न्हू घरा जाता रुमा व्हरता आनी ते काडटा तुमी ट्राय करता हय न्हू जाता न्हू हय बरें दिता राव तुमी पळया याचं तुम दाखोवपा हांवें स्पेशल ती बोट ठेवा मागोन हाड्या दाखोवपा रेडी मगो तुम सगळीं ओके 1 2 3 बरें एक्टर बरें आहे तुमी ओके सो हांव आतां न्हांवलो बीन आनी आतां ती सगळी एक करून न्हांवपा वयताय आयज पावसान म्हणटा शेणे कोलें बट जितलें एन्जॉय करपा मेळटा तितलें आमी कोलें कांयच आमी सोडना जेवणा वाटेन आनी एक्टिविटीजा वाटेन सगळें मेट तें आमी कोलें आनी हाल्यां बी एक मॉर्निंग वॉटरफॉल ट्रॅक आहा खंय तो कितें 7 उठपा जाय तेका 7 वचपाची सो 6:30 आमी उठोवं पडटलें आनी हाल म्हाका दिसता उठोन गेल्यार बरें कित्याक सोडपा जाय दिसतें आनी येस हें व्लॉग इतलेंच लायक जालें जाल्यार तुमी लायक शेअर सबस्क्रायब आनी कमेंट करपाक विसरो नाकाय आनी हें म्हूण हांव वयता न्हिदपाक ओके गूड नायट